नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो गोंयच्या राजकीय परिस्थितीचो, पण ताच्या की एका खास मुद्द्याचो. तो म्हळ्यार आतां आमी प्रत्येक गजाली खातीर दिल्ली कडेन बोट दाखोवपाक लागल्या काय कितें. हाजे पयलीं फक्त काँग्रेसीच्या बाबतींत आमकां दिसतालें हायकमांड म्हणून आयकूं येतालें. आतां तर BJP बारीक सारीक सगळ्या मुद्द्यांचेर दिल्ली 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 करता. कसलोय निर्णय हो 11 तारखेक दिल्लीचे लिडर फ्री जाले की निर्णय जातलो म्हूण सांगता. आणि आता गोवा फॉरवर्ड आणि मगोय सगळे निर्णय घेवपा खातीर आनी चर्चा करपा खातीर दिल्लीत धांवता. सो नक्की गोंयच्या राजकारणाचें जालां कितें, गोंयांत निर्णय घेवपा सारकी परिस्थिती कित्याक उरली ना आनी हाका कोण जबाबदार, हाजेर आमी भासाभास करता. 4 मानेस्त हांव पयलीं आसात काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन अमरनाथ पणजीकर, स्वागत. नमस्कार. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे फुडारी आनी आमदार मायकल बाब लोबो, स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब ढवळीकर आणि चौथे आसात म्हजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे जनरल सेक्रेटरी मोहनदास लोलयेकर, स्वागत. संजय बाब, तुमचे कडच्यान सुरवात करता. तुम्ही इतली वर्साचे पत्रकारितेचे कारकिर्दीक म्हाका दिसता चडशे काँग्रेसी कडच्यान आयकल्लें दिल्ली 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 म्हणून. हें आतां जें सगळें दिल्ली दिल्ली जालां, बारीक सारीक विशयां खातीर निर्णय दिल्ली खातीर, कारण हे गोंयकार आनी गोंयकारपणाचें स्थापन जाल्लें सरकार जेन्ना आज प्रत्येक विशय दिल्ली 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 म्हणटा, तेन्ना तुमची एनालिसीस कितें, कित्या खातीर जाला? पयलीं अशें आसतालें की कांय वर्सां पयलीं जेन्ना मनोहर पर्रीकराचें सरकार पयलीं आयिल्लें, सुरवातेक 2000 किंवा इन 2002 ऑर इन 2012 अशें दिसतालें की मेन इम्पॉर्टंट जे निर्णय आसा पक्षा संदर्भातले, उमेदवारी कोणाक दिवप, हे निर्णय म्हाका दिसता की आय बिलीव की ते हांगा जाताले. मे बी तांकां दिल्लीच्यान स्टॅम्प लागतालो, बट निर्णय हांगा जाताले की तांचो लिडर हांगा करतालो निर्णय. आतां तशें जाता आसतना दिसना. म्हणजे नॉट ओन्ली पार्टी, सरकाराचे. आणि लेटेस्ट आमी आतां हेडलायनी पळयता त्यो म्हणजे जणू काय गोंयचे फ्युचर 11 डिसेंबरा नंतर डिसायड जातले. ते फ्री जातकीर कित्याक 11 डिसेंबर ते निकाल आसा, तेंचे रिजल्ट्स आसा, कावंटींग आसा 3-4 राज्यांचे, ते जातकीर हांगा आमचे विशय येतले. आय डावट की खरोच तांकां आफ्टर दॅट सुद्दां वेळ मेळटलो काय, कारण येदेशे गोंयच्या राज्याचे सगळे निर्णय करपा खातीर. आनी बेसिकली म्हाका दिसता की हे निर्णय सगळे हांगाच करपाचे, हातून व्हडलें कांय ना. जबाबदार कोण, कसले निर्णय जबाबदार कोण म्हणजे सद्याची सिच्युएशन. मुख्य लिडरच सीख आसा. ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू कमांड दी गव्हर्मेंट अँड द स्टेट अफेर्स. त्या खातीर सत्ताधारी मेन पार्टी म्हणून आतां तातूंत गोवा फॉरवर्ड आसा, MGP आसा, अपक्ष आसा सगळे, पण मेन पार्टी म्हणून भाजप आणि भाजपाचे हायकमांड दिल्लीक, आणि त्या खातीर हे सगळे आमी दिल्ली दिल्ली करीत बसले. आतां हाचेर दोश आसाच सगळ्यांचोच. आतां कोण जबाबदार आमी पळोवया फुडें येतले हातून चर्चेंतल्यान. पूण सद्या ही सिच्युएशन जाल्या खरी की आमी प्रत्येक बारीक सारीक गोश्टी भितर आमी दिल्ली कडेन नजर लावन बसले. आतां मोहन साहेब, तुमकां खटकना हें, कारण तुमचे सारके मनशाक तरी म्हाका दिसता हें चड खटकलें जेन्ना तुमचेच नेतृत्व सांगता की हय हय आमी वाट पळयतात, ते दिल्ली फ्री जातकीर भाजपाचे लिडर येवन ह्या विशयां भितर लक्ष घालतले आनी मागीर घडये गजाली जाग्यार पडटल्यो, अशी जेन्ना वाक्यां आनी विधानां तुमी आयकतात, तुमकां त्रास जायना? ना, कशें आसा पळय, कांय गजाली ज्यो आसात, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट. आतां ह्या संघराज्यांक कशें उरता की कांयच ना म्हळ्यार तुवें दिल्ली कडेन संबंद बरें दवरपाकच जाय. खंयचेय सरकार येवं, गोंयाकच न्ही, खंयच्याय स्टेट गव्हर्मेंटाक दिल्ली कडेन संबंद दवरपाक जाय. आतां आमी दिल्ली दिल्ली म्हणनात. काही जे मुद्दे आसात जे दिल्लीन सोडोवपाचे, म्हणजे खंयचेय सरकार जरी उरलें, फाल्यां गोवा फॉरवर्डाचें फूल फ्लॅश जरी सरकार उरिल्लें तरी ते काही आतां उदाहरणांत मायनिंगच घे. मायनिंगाचो जो एक्ट आसा तो लॉ डिपार्टमेंटान मायनिंगान हें करपाचो. सो गोवा गव्हर्मेंटाच्या हातांत तसो कांय ना न्ही. म्हणजे फाल्यां काँग्रेसीचें सरकार उरलें, गोवा फॉरवर्डाचें सरकार उरलें, दिल्ली म्हणचें पडलें. आमी दिल्लीचे हायकमांड म्हणना, आमचे हायकमांड हांगाच आसा. आमी जे कितें डिसिशन घेवपाचें पॉलिटिकलाचेर ते आमी हांगाच घेतात. पूण काही जे म्हत्वाचे मुद्दे आज उरलात, खरें म्हणजे वायट दिसना अशें न्ही की आमी कशें आहा की पापाचे वाटेकरी काही प्रमाणाक लोक आमकां म्हणटलेच, जरी आमी पापाक वाटेकरी ना, पूण कशें आहा लोकांच्या हाजें परसेप्शन कशें आहा की आमी तातूंत आसा म्हण. BJPचेर खरी म्हणजे चड जबाबदारी आहा, BJPच्या आमदारांची आनी हाजी, की जें कितें घडटा तें गोवा फॉरवर्डाक किंवा बाकीच्या घटक पक्षाक लागून किंवा अपक्षाक लागून घडना. हें आमकां आतां आमी कांय अंशी फरफटलात तितून ना अशें म्हणना. ह्या हातूंत सबंद वातावरणा भितर आमकां जरी हें जालां तरी पर्यायान आमी जबाबदार नात आनी आमी अजून दिल्ली दिल्ली म्हणनात. जे काही दिल्ली म्हणटा, जे संजय बाबान म्हळें की ह्या परिस्थितीचे तुम्ही स्वताक एक विक्टीम मानता. परिस्थितीचे आमी हय बळी आसात, तितूंत प्रश्नच ना, परिस्थितीचे बळी आहात. पूण तातूंतल्यान मार्ग ताणी काडप, मार्ग डेफिनेटली
मोठो पक्ष तो न्ही बरें. फाल्यां समज आमी हें केलें आमी खंयची स्टेप घेवंक शकना ह्या परिस्थितीक आमी फूल फ्लेज गव्हर्मेंट आमचे आयले म्हण आमी त्या मायनिंगाचेर आनी बाकीचे हाजेर डिसिजन घेवंक शकता ना दिल्ली मार्याक वचपाक जाय तुम्ही काय हाजी विरोध करपाक शकनात दिल्लीचो कारण तुमगेली परंपरा तशी आहा की तुमगे सगळे निर्णय दिल्ली सावन जायत आसात पूण आयची परिस्थिती भितर एक गजाल जाणवता की दिल्ली अमकी तारखे उपरांत फ्री जातली ताजे उपरांत आमचे कडेन नदर घालतले अशी जी आसा व्हॉट डू यू थिंक अबाउट इट वर तुमकां दिसता की ते तुमी राष्ट्रीय पक्ष तेय राष्ट्रीय पक्ष तुमगे अशेंच चलपाचें दिल्ली ताका एक मर्यादा आसा पण दिल्लीक कित्याक वचप केन्ना वचप खंयचे इश्यू घेवन वचप आमची पार्टी ही नॅशनल पार्टी आनी जेन्ना ऑर्गनायजेशनल मॅटर जे आसतले ते आमची जी ऑर्गनायजेशन प्रॉब्लम जातले तेन्नाच आमी दिल्ली कडेन वयतले पण जेन्ना गोंयचे प्रश्न आसतले जेन्ना गोंयकारांक त्रास जातले जेन्ना गोंयानूच आमी प्रश्न सुटावे करूंक शकतले तेन्ना आमी दिल्ली कित्याक वचप आनी खास करून BJPच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा कडेन कित्याक वचप आनी आमच्या मोहनदास बाबान म्हटलें की आमी हे पापाचे वांटेकार लोकांच्या दृश्टींतल्यान असं म्हणिल्लें ताणें, तांच्या दृश्टींतल्यान ना ना. हांव हय. म्हणटा ते पापाचे सामके 100% वांटेकार आनी हांव म्हणटा की ते पापी आसा वांटेकारूच न्हू ते पण म्हाका पापी एक आसा सांगा, कित्याक मोहनदास बाबू, तेंच्यांनी म्हाका एक सांगात तुमची जेन्ना सरकार जालें इवन तुमचे 2007 जेन्ना सरकार जालें त्या सरकारात सुद्दां पोर्टफोलिओ थारावपाक तुम्ही यादी दिल्ली धाडिल्ली मंत्रिमंडळ थारावपाक तुम्ही यादी दिल्ली धाडिल्ली मागीर त्या पोर्टफोलिओचेर कोफुसांव जातकीर ती परत अमेंड करपाक यादी दिल्ली धाडिल्ली तुम्ही म्हणून वेगळें कितें केलां हे तुमचे बेश्टे परसेप्शन हे परसेप्शन ते लोकांची परसेप्शन म्हणटात तुम्ही ना येता तुमचे ते लोकांची परसेप्शन म्हणटात तुम्ही आमची परसेप्शन म्हणटात आयज तुमचो डिबेट जो आसा तो गोंयचे आयचे परिस्थितीचेर आसा रायट पण हाजी पयलीं तुम्ही सरकार आशिल्ले तेन्ना तुम्ही दिल्ली वताले न्ही असली परिस्थिती गोंयान आयज जी परिस्थिती आसा ती तुम्ही हाडला. परिस्थिती आदी नासली सो दिल्लीक जर काँग्रेस केन्ना गेल्या जाल्यार ते वेगळ्या कारणान गेल्या आयज कारण गोंयान कितें आसा आयज गोंयान इश्यू कितें आसा गोंयान 13 BJPचे आमदार निवडून येयले आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी 13 बरोबर अलायन्स करता जो विजय सरदेसाय इलेक्शनाच्या आदी म्हणटा जो BJPक डिरेक्टली जावं इनडिरेक्टली सपोर्ट करतलो तेका गोंयकारांचे श्राप लागतले तेच्या भुरग्यांकूय लागतले म्हण हे सगळें खंय गेले तुजे तुम्ही म्हणटात- आयज जी परिस्थिती तयार जाल्या ती हांगा लागून जाल्या. ती गोवा फॉरवर्डान तयार केल्ली आसा मायकल बाब तांची एक मुद्दो आसा की जी परिस्थिती तयार जाल्या ताका लागून तेय फरफटतात तुमचे बरोबर आणि बिकॉज यू आर द मेजर पार्टी यू हॅव टू गिव्ह अ डायरेक्शन अँड देर दिस स्टेलमेट कॅनॉट कंटिन्यू फॉर टू लॉंग डिबेट जी आता ऐकली आता स्टार्टिंग जी झाल्या हय ती म्हाका हे दिसता की द पॉलिटिकल ओपोनंट ऑफ काँग्रेस इज गोवा फॉरवर्ड अँड नॉट BJP. that is how they are behaving of late, but then you have to answer. That is how they are behaving of late, but you have to answer. पणजीकरान स्पष्ट केल्या हय म्हणजे आमचो ग्राउंड ओपन हा टू ट्रेड दिल्लीचेर म्हाका दिसता तुमचो ग्राउंड बरो ओपन आहा ट्रेडिंगाक ओपन दिल्लीचे कितें म्हणटात तो येतलो तुमची. ते म्हणटा तुम्ही ते कितें म्हणटात तुम्ही तेंका सायडीक काड आमकां भितर घेया ते उलयले आमकां भितर घ्या. इतलेच पळोवपाची उरला गोंया आमी तुमी एकठांय येता ते ना, एकठांय येना, बट एकठांय मायकल येना. बाब यू आर देअर Trading- विथ BJP फ्रॉम सच अ लॉंग टाइम फॉर Yeah. मोर देन अ डिकेड नाव See, we never had- we never had. म्हाका याद जायना मायकल लोबोन केन्नाय येवन अशे बाय पत्रकार परिशदेक बी सांगिल्ले आमी दिल्लीक कन्सल्ट करतात आनी मागीर तुमकां सांगता म्हण तुमी ते विधिमंडळ पक्षाची तुमगे बसका करून भायर येताले आनी धडाधड निर्णय सांगताले हांगा जाले म्हणून आज ही परिस्थिती कितें जाली की मायनस मनोहर पर्रीकर तुमचे कडेन दिल्ली मुखार स्वताची ओपिनियन्स एसर्ट करपी एकूय लिडर ना See, let us be very frank. मनोहर पर्रीकर फ्रॉम द टायम आय जॉईन 2006 उलयता आयज बसून एकूय डिसिजन दिल्लीक वचोंक ना आनी जेन्ना म्हाजी पासून टिकेट जाली तेन्ना तेणें म्हाका सांगलेलें वेल इन एडवान्स 2 years in advance मायकल यू आर आवर कॅन्डिडेट फॉर कलांगूट दिस इज आय हॅव गिवन यू ग्रीन सिग्नल टिकेट तेणें 6 महिने पयलीं सांगलेलें टिकेट विल बी डिक्लेअर्ड फ्रॉम डेल्ली म्हणजे नेम विल बी फायनलाइज्ड Correct. फ्रॉम Decision हांगा जाली. डेल्ली वी आर सेंडिंग द योर नेम देर इज नो अदर नेम विच विल गो टू डेल्ली 2 नांवां वयचीना तुजे एकट्याचेच वयतले ते क्लियर जावन येतले सो डिसिजन मेकिंग बॉडी आमची भारतीय जनता पार्टीची गोंयान आनी आयज पासून गोंयान आहा पूण हे आयच्या परिस्थितीन जेन्ना मनोहर भाई पर्रीकर आमचो सीग आहा आनी खऱ्यांनीच खूब सीग आहा त्या खातीर ही परिस्थिती आयज येयल्ली आहा
आणि नाही, ह्या प्रॉब्लेम कितें जाला की basically दुसरो तुम्ही कितें सांगता? बीजेपीन लिडरशिप म्हणटा पळय ती एकूच Right. देर आर नो टू लिडर्स I agree. But Michael, डिबेट ऑन दॅट but Michael, what you are essentially saying is we don't have 5 leaders like Congress party. No, Congress Michael, party what you 5 are- leader असतात. तुम्ही किती म्हणतात Top leader. तुम्ही किती म्हणतात की आता जी परिस्थिती आसा पर्रीकारा उपरांत प्रत्येक प्रश्न तुमचो दिल्लीच वतलो ना मागीर परत We हांगा will elect- अकस्मात See, तयार जातलो see. कोण तरी आमचे कडेन लिडरशिप आहा बीजेपी कडे जे 14 आमदार आहा इन्क्लुडिंग मनोहर पर्रीकर इज आवर लीडर टुडे ऑल्सो अँड विल ऑलवेज रिमेन एज आवर लीडर बट समथिंग हॅपन्स वी हॅव अ ऑल्टरनेट लीडर विदिन आवर पार्टी देर आर सो मेनी लीडर्स ओके मागे देर आर सो मेनी लीडर्स आय एग्री ओके देन द डिसिजन विल बी टेकन इन गोवा इटसेल्फ ही हें पडटा तुमकां की पर्रीकारा उपरांत आमचो एक लिडर तयार जातलो आनी तो लिडर दिल्लीक एसर्ट करतलो आनी हांगा भारतीय जनता पार्टीचे निर्णय जातले म्हणून ना तो म्हणटा की लिडर आसात म्हणटा हय आणि सगळे 14 MLA लिडरच म्हणटा हय इन्क्लुडिंग मायकल सो मातशें कन्फ्युजींग दिसता म्हणजे एक तर तातूंत अशें दिसता की तितून एक लीडर हय आमचे बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी विल चूज वन लीडर या So we will discuss, but leader will be one. but my- त्या Earlier खातीर- also we had one leader, Manor Michael Parrikar. Babu- Now also Michael he is our Babu- leader. Michael त्याच्या Babu- खातीर- But after him I am talking about. मायकल बाब इट्स अ व्हेरी सिंपल माय क्वेश्चन इज काँग्रेसी कडेन खूप लिडर जाले पण काँग्रेसीत सुद्धा प्रत्येक लिडर प्रामाणिकपणान सांगतालो की आमचे हे निर्णय दिल्ली सावन जातले ना, ना, फाल्यां दिल्लीसून कशे जातले? तुमचो लिडर तेच सांगतालो हे निर्णय दिल्ली सावन दिल्लीचो जातले म्हणून निर्णय जावंकूच शकना. हांव एक्चुअली त्याच पॉयंटाकडे दिल्लीचो येतालो की निर्णय हांगा जावंक की लागले ही- जाल्यार there won't be any difference. ओके जाल्यार मागीर तुमकां अशी कित्याक अनाउन्समेंट करची पडटा आज बीजेपीचो बारीक बारीक लिडरा पासून तर टॉप लिडरा पर्यंत सांगता की मातशे 11 डिसेंबर पर्यंत रावात आणि मागीर तुमकां सगळें ना, मेळटलें आयज कितें कितें वॉट इज दॅट See, one person- एक मिनीट मिनिस्ट्री पोर्टफोलियोज दुसऱ्यांक दिवपाचे हो डिसिजन 11 तारखेनंतर जातलो हो कित्या खातीर दिल्लीच्यान जावपाक जाय See, I दिस इज will- अ सिंपल I डिसिजन will- चीफ मिनिस्टरान आपले कडेन आसा ते एक 4 पोर्टफोलियो काडले 4 मिनिस्टरांक दिले हो डिसिजन दिल्ली हो सावन सुद्धा डिसिजन दिल्ली सुद्धा मेजर डिसिजन फायन वदळ तुवें म्हणलें की मेजर डिसिजन इम्पॉर्टंट डिसिजन करेक्ट दिल्लीक घेवचो पडटा तुमी म्हटलें वदळ की दिल्लीक कॉन्फिडन्सान घेवचें पडटा पूण हांगा बारीक बारीक निर्णय सुद्धा म्हणजे दोज ऑल्सो पोर्टफोलियो अलोकेशन is a simple decision should be decided by the Completely chief in the minister domain of the chief in the minister. domain of the chief minister See- तातून दुसरी गोष्ट थोडी हिपोक्रेसी म्हाका दिसता तूं म्हणटा एकीकडे बीजेपी भितर लिडर आसा खूब लिडर आसा आणि सीएमाचे बरें वायट काय जावचें न्ही तो उरुनी पण जर तशी वेळ येत जाल्यार आमी इमिजिएट दुसरो डिसिजन लिडर आमी चूज करतले बट तो खंय आसा तो खंय तरी हळू दिसता हळू वयर येता अशें दिसल्यार तो आमकां लोकांकूय कॉन्फिडन्स दिसपाचो की बाबा बीजेपी कडेन हांवें आतां हो तुका लिडर आसा सांगलां. अजून तसो कॉन्फिडन्स हांवें दिसना तुका लोकांक सांगलां, तसो सगळे 13तले 13 लीडर आहा म्हणून. हय पूण तो प्रॉब्लेम तोच आमी आसा सगळे लीडर आहा हय तितूंतलो एक बीजेपी Including- लेजिस्लेचर including- पार्टीचो लीडर जाता इन्क्लुडिंग फ्रान्सिस डिसोजा आणि पांडुरंग मडकेकर ना दे आर राईट नाव नॉट वेल तुम्ही 13 म्हणून विचारलं ना दे आर राईट नाव नॉट वेल सध्या तू minus एक्सपेक्ट कर. दॅट दे विल बिकम ओके ना माझा हो मुद्दो बरोबर न्ही मोहनदास बाब की आता पोर्टफोलिओ डिस्ट्रीब्युशन मायनिंगाच्या नाही, समजोवपा आता शकता पळय, portfolio पोर्टफोलिओ डिस्ट्रीब्युशन बरोबर. भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी बसून डिसाईड करपाक जाय वचपाची गरज ना हे म्हाका- पळय पोर्टफोलिओ पूण प्रॉब्लेम कसो की तो आमगेलो प्रश्न न्ही चीफ मिनिस्टर आमचे कडेन ना फाल्यां जर चीफ मिनिस्टर आमचे कडेन आशिल्ली आमी हांगच्या हांगा पोर्टफोलिओ म्हाका दिसता करपाक लायता BJP दुसरें आनी सांगता BJP-तल्यान जो आवाज येता- पणजीकाराक एक सांगता पणजीकारान म्हणलें की आमी सादी डिसिजनाक म्हणजे गोंया जे सोटावी करपाच्या ताजेर आमी हायकमांडाक दिल्ली, हय. वतना म्हणून फक्त ऑर्गनायझेशन मॅटर हांव फक्त आतां याद आहा काय खबर ना भाशा आंदोलनात तुमगे सगळे लिडर हांगा बशिल्ले गोंयचो प्रश्न सेंट्रलाचो प्रश्न नाशिल्लो भाशेकांची कोंकणी करप मराठी करप ही आमी करपाची तुमगे सगळे लिडर बशिल्ले सो तुका एखादी याद नासतले तेन्नाची पूण तुमगे आमचो डिसिजन तशें ना आमचे डिसिजन जे सगळे आसात ते आमी हांगाच करतात आतां बीजेपीचे मंत्रिमंडळा कशा मंत्रिमंडळा वाटे आहात आमचे एग्रीकल्चर आसा आमचे कडेन जे खातें ना, आहा, ताचे तेच डिसिजन करा. तो नाही. मुख्यमंत्र्याचो बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी आमचे पार्टीचे मायकल मोहनदासचा प्रश्न साधो हा की जेन्ना चीफ मिनिस्टराकडचे पोर्टफोलिओ डिस्ट्रीब्यूट करपाचो प्रश्न येता तेन्ना डेफिनेटली अलायन्स पार्टनर्साक इन कॉन्फिडन्स घेवपाक जाय आनी निर्णय हांगा जावपाक जाय आतां अलायन्स पार्टनरूय हांगा आसा मुख्यमंत्री हांगा आसा तरी आसतना 11 तारखे उपरांत दिल्ली ते फ्री जातकीर पळोवया हें रजाव पडटा अशें आमी तुमकां म्हणनात
आम्ही काय म्हणतात ना, ना. आम्ही ते म्हणतात म्हणणं पण तुम्ही की वगैरे चीफ राहा. मिनिस्टराचे प्रिरोगेटिव्ह त्याने दिवप काय ना हे आम्ही आणि- पहिले आणि- how do you म्हणतात. आणि- respond to आणि- this? आम्ही Yeah. पहिले सांगतो. एकूच मायकलाच्या हातून एकूच सांगता फक्त मी तुला की डिसिजन असं फॉर एक्झाम्पल मायकलाचीच केस घेऊया. मायकलाक मनोहर पर्रीकरान 2 वर्सां पयलींच सांगलें की तूं आमचो कॅन्डिडेट कलंगूट, तुजें एकूच नांव धाडटले आमी, अनाउन्समेंट फक्त दिल्लीच्यान करतले. बरोबर तीच गोष्ट आता कशी जायना तर बरोबर ओके आता तुम्ही घ्या हे करा, दिल्लीच्यान अनाउन्समेंट करा. सो मायकल बाब जे सांगता न्हू टिकेट एलोकेशन बी आयज तुमची डिबेट आसा सो गोंयच्या प्रश्नाचेर आसा आनी गोंयान जे प्रश्न उपरासता जे इश्यूज आसा जे पोर्टफोलियोज आसा जो सीएम गोंयान ना Administration तेचेर चा आसा मुद्दो आहा. आनी मायकल बरे रितीन ते घुसपयता आनी तिकेटीचेर व्हरता. तिकेट वांटप ते ऑर्गनायझेशन बेटर ते हांगा थारतले ब्लॉक तुमचे आसा ते थारयतले मुखार वयतले तेका एक प्रोसेस आसा. तो प्रश्न ना. प्रश्न आयज आसा गोंयान मुख्यमंत्री ना, गोंयान आयज गव्हर्नन्स ना आनी मुख्यमंत्र्या कडेन 34 पोर्टफोलियो आसा ते वांटपाचे एक तारीख थारायल्ली पयलीं ते घेवपाक आमचे गोवा फॉवर्ड आनी आमचे MGP तेय दिल्लीक पावले. होम मिनिस्ट्री कोणाक मेळटली, फायनान्स कोणाक मेळटली, थंय पावले आनी थंयसर कितें एक फावटी तांकां अपॉयंटमेंट मेळोंक ना, दुसरे फावटी गेले अशें ते दिल्लीक वयचे पडले. हांव म्हणटा गोवा फॉवर्ड आयज तुमी गव्हर्मेंटान स्ट्रॉंग आसा सारके, तुमी ना जाल्यार गव्हर्मेंट ना. दिल्लीकसून लिडरांक गोंयान आपया. तुमी सांगलेलें गोंयकारपण आयज गोंयकार त्रासान आसा तेन्ना तुम्ही बीजेपीच्या नॅशनल लिडरांक गोंयान कित्याक आपयना? तुम्ही कित्याक वयता? 2 फावटी तुम्ही कित्याक गेले पोर्टफोलियो घेवपाक? पोर्टफोलियो घेवपाक गेलो ना पळय पोर्टफोलियो- तुम्ही मरे एक असे तयार करता पोर्टफोलियो- वातावरण. तो म्हणटा तुम्ही कोणाक घुसपायता म्हणून पोर्टफोलियो तुम्ही नाही. म्हणटा ते घुसपायता आम्ही म्हणून. कित्याक पोर्टफोलियो घेवपाक गेलो. बीजेपीन सांगले पण पोर्टफोलियो तुम्ही- डिस्ट्रीब्यूट जातले त्या वेळार तुम्ही धांवन थंय गेले खंयचो पोर्टफोलियो तुमचे कॉम्पिटिशन मागीर लागले. सो अशें जावप करना. पोर्टफोलियो गोंया खातीर गोंयकारा खातीर म्हणून एकच ना पोर्टफोलियो जर कॉम्पिटिशन जाताले ज्या दीस सरकार आम्ही करता पळय त्या दीस आम्ही टर्म घालता आशिल्ले ना त्या दिसा दिसा आम्ही त्या दिवशी करता आशिल्ले त्या आम्ही दिसा त्या दिवशी सीएम केलं ना ना त्या दिसा मला CM ताका एक माझो बरो कणखर मुद्दो आसलो. आहा. तुम्ही आता या त्या सरकारा दिसा भितर सीएम आसात. कणखर आसलो. आयज सीएम सीक आसा ना, त्याचो तुम्ही फायदो उठोवंक सोदता. मोहनदास बाब ताजो एक बरो कणखर मुद्दो ना आहा. म्हणतो आता. ना, ना, मोहनदास बाब ताजो एक बरो मुद्दो आहा की तुम्ही यू आर अ मेजर अलायन्स पार्टनर, तुमच्या तेक्याचेर हे सरकार आसा. दिल्ली गोंया आपयांनी दिल्ली आपया ते दाखया तुम्ही दिल्ली कित्याक वता? आम्ही दिल्ली वत ना अरे पळय काही गजाली ज्यो आसा त्यो आता सांगलो पळय मायनिंगाचे वचा. त्यो जर डिस्कस मायनिंगाचे वचा म्हणतो. मायनिंगाचे वचा. मायनिंगाचेर न्ही खंयच्योय काही ज्यो इम्पॉर्टंट समज फाल्यां एक बजेटाचेर किंवा हांगा पयसो फंड येवपा जाय. गोंयचे बजेट सगळे कितले 16,000 कोटी काय कितें हय. आणि जवळ खर्च आता जे प्रोजेक्ट चालू आहा ते जवळ 20,000 कोटी चालू आहा हो सेंट्रलाचो फंड येता. सो अशी काही गजालीक जेन्ना दिल्ली वचचे पडटा हे रोखडे बळ मारता की ना पोर्टफोलियो लागून गेले पोर्टफोलियो लागून दिल्लीक वचोन फंड घेवन हाडपाचें काम चीफ मिनिस्टराचें. पोर्टफोलियो येताले हांगाच चीफ मिनिस्टर बरें, ओके. ना, म्हाका हे पोर्टफोलियो दी म्हण मोहनदास बाब, म्हाका आनी एक मुद्दो आतां मायकल म्हाका मुद्दो विचारपा. आतां कांय गजाली खातीर दिल्ली वचचें पडटा हें हांगा सगळे जाण मान्य करतात. तातूंतली एक म्हत्वाचो मुद्दो म्हळ्यार मायनींग. आतां फाटले 8 म्हयने 9 म्हयने जाले सगळे मायनिंगाचे गोंयांत सरकार तुमचें, दिल्ली सरकार तुमचें. आतां गेले दिल्ली, पिटिशनां केली, सगळे फोटो बिटो काडून आयले, निवेदनां दिली, अजून पर्यंत केन्ना जाता कितें जाता हें कांय जायना. सो ज्या गजाली खातीर दिल्ली वचची पडटा त्याही गजालीचें सोल्युशन ना. वचपा नाका थंय वतात, वचपा जाय थंय सोल्युशन ना. नॅशनली ऑल ओव्हर इंडिया जी पॉलिसी आमच्या सरकारान केली, NDA गव्हर्मेंटान केली, दॅट इज नॅचरल रिसोर्सीस टू बी ऑक्शन करचे म्हणून. आता त्याच उतराचेर यू टर्न मारप कसो मारप म्हणजे दॅट हू वील हॅव टू डू? प्रायम मिनिस्टर वील हॅव टू डू. म्हणजे आपण जी उतरां पार्लमेंटान सांगलेली, लोकसभान सांगलेली, राज्यसभान सांगले, हे माझे मत सांगता. तुम्ही लोकांक हे ऑर्डिनन्स माझे मत तुम्ही लोकांक मागीर लेजिस्लेशन सांगले, तुम्ही लोकांक सांगा न्ही. हांव बीजेपीचो गोंयचो आमदार डेप्युटी स्पिकरूय आहा. हय. हांव तुका म्हाजें मत सांगता. हांव जर तर असेंब्लीन एक गजाल उलयता जर तो एक उलयता हांव आयज आनी आय एम टॉकिंग विथ ऑथॉरिटी ऑफ द गव्हर्मेंट. सो दीस गव्हर्मेंट इज गोइंग टू डू दिस इज आवर it is written in the budget speech. It is written on our this तुम्ही युनानिमस रेझोल्युशन घेतला. ना मॅनिफेस्टो सगळे ना थिंगासो हांव दिल्लीचे उलयता आनी मागीर हांव उलटेच करता. हे पडटले इंडियेच्या लोकांक. आय अग्री मायकल बाब, बट So, आयज हेचेर स्पश्ट करून दिल्ली सरकार म्हाका दिसता 10 तारखे नंतर सांगतलेच. परत 100% ती 10 तारीख 11 तारीख आयली. ना सांगतले, सांगूकूच जाय कित्याक गोंयचे My लोक only रावता. my only People of point Goa is- are waiting. My only Either you point- are going to amend it
or you are going to tell to do auction? Michael, my only point is be honest with people. Don't lie to people. Even I That's have my said only point. problem- That's Even my I only have said point. the same Yeah, thing. Yeah. मायकलाचो प्रॉब्लेम कितें जाला की तो पार्टीच्या हातूंच्यान उलयता ताका मनांतल्यान ते पटना तो उलयता ते तो जाणा काय ना मायकल हा? ही परिस्थिती आसा आणि कारण सारखे मध्ये नाही, सांगला नाही, पळय. आणखी सांगला हय. आमचे नॅशनली पार्टीचो मॅनिफेस्टो आणि पार्टीचे So you are trapped ते in a सारखे. situation. ना ना ते सारखे. इलेक्शना हय. पहिलीची गजाल उलयता हय, ते सारखे, ते 2G सगळे स्पेक्ट्रम दिला. हय. 2G स्पेक्ट्रम जे हे जे व्हडले स्कॅम जाले आणि कितें स्कॅम जाले नॅचरल रिसोर्सीस कोलाचेर हे जे व्हडलो बोबाव जालो ते खातीर इलेक्शना पयली 2014 पयली नरेंद्रजी मोदी आणि बीजेपी कितें So you are trapped वी in आर your गोइंग टू situation. ऑक्शन द नॅचरल रिसोर्सीस So you are Yes. trapped in So your own after situation. that, MMDR Act was amended in the Barabar. parliament. So you are trapped in The your own act, the situation. new act came. Yeah, yeah. What the act says is auction. Yeah. So are we going to take a full U-turn on मागे this? एक असं त्याच्यावरच प्रश्न सांगता, व्हा, त्याच्यावरच की- सांगता. No, no, हय. this is हय, this सगळे is तुम्ही- this is the let him- truth. let him- हे सत्य. let him- I am fully सगळे- supporting the mining people because they are my But you brothers cannot and ignore- sisters. But you cannot सगळे- ignore But this reality. this is the reality. Agree, agree. So this has to सगळे be told. सगळे Yeah, सत्य Michael, point तुमचे taken. सगळे सत्य तुमचे पण त्याच बरोबर दुसरी बाजू आज कितें जाला ना तू मायकल दिल्लीची बाजू म्हणटा आमचे कडेन हांगा आता ना त्यांनी माने अशें दिलं ते. माने अरे, नाव हय, हांव तू बाजू सांगता माने ही ना हांव compulsion, तुका ती सत्य compulsion. कितें तें सांगता आमच्या दिल्लीक हे लोकांची- सत्य आता जो तर अमेंड करता ते जाल्यार गोंयकाराच्या Okay, no. खातीर एक- अमेंडमेंट एक- जातले Michael, एक- गोंयकारा खातीर अमेंडमेंट करूंक जाय Michael, तेंच्यांनी. जावची पडटली. Michael, एक मिनिट. Act तुमची- आसा. Michael, एक मिनिट आमचो जो मुद्दो आशिल्लो की अल्टिमेटली आता हो मुद्दो असो मायनिंगाचो जंय आमी दिल्ली वचप गरजेचें हय. नाका आशिल्ले ते अधिकार काढून दिल्लीच्या हाताक हय, दिवपाक जायना दिवपाची बट फेडरल स्ट्रक्चरा प्रमाणे ज्या जाग्यार देशाचे पार्लमेंटान निर्णय घेवपाचे आसता थंय वचप गरजेचें आसता आज ती गजाल दोन्ही सरकार भारतीय जनता पार्टीची आसून सुद्दां रिजल्ट येवप ताचेर कठीण जाला हय म्हणजे तूं मायनिंगाच्या विशयाचेर म्हणटा कठीण जाला कारण म्हाका दिसता की मायकला सारख्या किंवा ज्यांनी खरे प्रभावशाली जे नेते आसा पळय न्ही जे सिनियर नेते आसा तांच्यांनी ओके मॅनिफेस्टो कितेंय आसूं न्ही किंवा पयलीं कितेंय आश्वासनां दिल्लीं आसूं बट दीस इज द सिच्युएशन इन गोवा आमकां ही गरज Amend आसा कर, amend कर. अमेंडमेंट पण करा हांव ताचेर म्हणून सगळ्यांनी मिळून जे प्रेशर घालपाचें न्हय तातूंत बीजेपी तुम्ही नाही, स्टेट नाही, युनिट हांव ताचेर आणि एक उलोवंक- सगळेच सरकाराचे घटक कमी पडल्या म्हणून हे जायना अशें म्हाका दिसता ताचेर त्या एकच पॉयंट हातूंच्यान. सांगता हय, हांव quickly. एकच पॉयंट सांगता कसलो कशें आसा की मायनिंगाच्या बाबतींत हांव जेन्ना ही गजाल दिल्ली व्हरपाची ताचेर रिजल्ट येना हो म्हजो मुद्दो दिल्ली व्हरपाची जाली पूण प्रॉब्लेम पळय गोंयचो प्रॉब्लेम पळय कसो तो जेन्ना हांव जेन्ना स्टुडंट्स हितून आसतालो तेन्ना आमी जॉर्ज वाजा बरोबर बी मोर्चाक बिर्चाक वताले मायनिंगाच्या गोळीबार जाला जायत्यो गजाल जाला तेन्ना सद्दां लेबरांचो जो प्रॉब्लेम उरतालो तो लेबर कितें जाताले की आमगेली जॉब आनी मायनिंगाचें राष्ट्रीयकरण कर म्हण हे एक स्लोगन उरताले तुमी आयकलां काय खबर ना आसताले आज दुर्दैव पळय कशें आहात जे मायनिंगवाल्याचे लोक जे डिपेंडंट आहात किंवा लेबर तांचे दुर्दैव अशें की तांचो लिडरूच मागनाच तो लिडर केन्ना मायनिंग चालूच कर म्हणटा तुम्ही तांकां दोश दितात ऐक हांव एज ए इंडिव्हिज्युअल सांगता की तुम्ही रोखडेच अशें विचारलें की हांव इंडिव्हिज्युअल म्हणटा आनी डिस्टन्स करता पार्टी वेगळी हांव वेगळो अशें कितें तरी करपाक लागता डिस्टन्स करना हांव एकच सांगता की जेन्ना मायनिंगाचे हांव जेन्ना ऑब्जर्व करता तांणी खरें म्हणजे डिमांड करपा आशिल्ली की मायनिंग चालू जावपाक जाय तुमी ऑप्शन करतात काय कोणा लिजा दितात ते एक्चुअली तो लुकआउट लेबर लिडर हांव लेबरान म्हणना हे लेबर लिडर जे आतां मिसगायड करतात की मायनिंग चालू करतना ते केन्ना म्हणना पळय एक स्टेटमेंट म्हणजे जे लोकांचे प्रेशर जाय म्हणटा पळय तुमकां लोकांचे जे प्रेशर जाय म्हणटा पळय ते प्रेशर लोकां कडच्यान तुमच्या दोन्ही सरकारां मदल्या कॉर्डिनेशनाचो अभाव न्ही हो न्ही हे अगेन परतय हे डायवर्ट करप जालें तुजो प्रश्न कितें आनी त्या प्रश्नाक उत्तर कितें मेळटा हे डायवर्ट करप बघा जालें. मनोज सर, 2014 लोकसभेचे इलेक्शन जाता मोदी आमचो मेर्शे येयल्लो हय. आनी मेर्शे ते जाहीर सभेन सांगलेले 6 म्हयन्या भितर आपूण मायनिंग चालू करता म्हणून आयज 4 वर्सां सोंपली 5वें वर्स सोंपत पावले तर मायनिंग स्टार्ट जावंक ना आयज मुद्दो फक्त मायनिंगाचो ना मायनिंग हे चालू जावकूच जाय कित्याक कितलीशींच घरां बेकार पडलेल्या कितले जाण त्रासान पडल्या आयज मुद्दो जो तुमचो डिबेट आसा सामकें. तो बारीक हो बारीक मुद्दो दिल्लीकडे व्हरपाचो. हो मुद्दो व्हरपाचो तरी की मेळना solution हो प्रश्न म्हजो. गोंयान 8,000 आमचे अकाउंटंट फेल जाले तेंचे कितें केलां तो मुद्दो तुमच्या गोंयान कित्याक सुटावो जायना 3,000 आमचे तरणाट्यांनी एप्लाय केले कलेक्टरान थंयसर तुमी डिजॉल्व केले ते कॅन्सल करून उडयले
परत पुलिशेन कितलेशेच पोस्ट बेकार आसा थंयसर फिल करूंक जाय, कितलेच पुलिसांक प्रमोशन दिवंक जाय. आयज साखर कारखानो आमचो बंद पडटा, आयज नुस्त्याचो प्रश्न आसा, आयज गरिबीचो प्रश्न आसा, आयज वचात थंय प्रश्न आसा, खंयच सरकार ना. हो प्रश्न तुम्ही गोंयांत सुटावा. आणि फाटले फावटी गोंयांतले प्रश्न जे आसा. एकूच मिनिट Let him finish. फाटले फावटी हांगाच डिबेटीक आयज जे लायटीचे मंत्री निलेश बाब काब्राल हांगायले तेन्ना आमी डिबेट केली. मुखेलमंत्री ना, तेणी सांगलेले आमचो मुखेलमंत्री तो आमचो बापूय, तो येवपाचो आसा. रोखडेच आमी सगळे भुरगे वांगडा बसतले आनी तेका सांगतले तूं रेस्ट घे आनी तो चार्ज दितलो. आनी तेका सांगलें तूं मुखेलमंत्री जा, जावं तुजे कडेन चार्ज, कोणाय कडेन चार्ज. मायकल बाब सांगता आमचे 14 जाण केपेबल आसा. आमी परत एकदां सांगता मुखेलमंत्र्याचो चार्ज 14 भितर जावं ते 3 ह्यावटेन 3 त्या वटेन आसा, कोण इंडिपेंडंट कोणाय कडेन दिया, चार्ज दिया. गोंयांत सुरळीत सुशासन फायनल मायकल आय विल गिव यू फायनल वर्ड. दिस इज सिरियसली काँग्रेस इज बिहेविंग लायक अ व्हेरी व्हेरी मॅच्युअर्ड ओपोजिशन अँड टेलिंग यू चार्ज घेयात. तुमचे भितरलो कोणी तरी एक लेट एडमिनिस्ट्रेशन रन. ताणी लिस्ट वाचून दाखयलें इशूंचें, त्या इशूंचेर गती मेळप आनी रिजल्ट येवप गरजेचें आहा. फायनल See, I strongly believe today's situation, आयज जे सिट्युएशन हांव पणजीकारान जे म्हटलां ते मान्य करता. कित्याक दे आर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी. मान्य करता एडमिनिस्ट्रेशनाक खूब एफेक्ट जाल्लो आहा. स्मूथ फंक्शनींग आयज पुलिसानूच पळय, पुलीस डिपार्टमेंट जेचो होम मिनिस्टर बॉस म्हणजे ही कमांड्स द डिपार्टमेंट. आयज तेजी नॉदर त्या डिपार्टमेंटाचेर ना म्हणून 2 इन्सिडंट जाले. आणि आय हॅव सीन ऑफ लेटली दॅट द बिहेवियर ऑफ द कॉन्स्टेब्युलरी स्टाफ लिटल हायर देन दॅट. डिपार्टमेंटात बेसिकली सगळी डिपार्टमेंटाचो प्रश्न ना ना अशें बॅड जाल्ले आहा. हेच्या खातीर हांवें लेटरूय केल्लें आहा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसाक की बाबा हें तुवें जाग्यार घालपाक जाय. पण आय एम स्टील एग्रींग दॅट द हेड इज नॉट डेड. म्हणजे जेन्ना तकली जाग्यार ना तेन्ना तुझे आंग काम करूंक शकना. हांव मान्य करता तुजें. म्हाका फायनल थिंग तुमी 11 तारीख म्हणून सांगल्या, हांव एक 15 डिसेंबर धरता. 15 डिसेंबर मेरेन तरी हे प्रश्न सुटावे जावपा खातीर लिडरशीप जावं, चार्ज जावं, कितें जावं, किती तरी दिशा दितले अशें उतर दिवपाक शकता तुमी काय? 11 डिसेंबरा उपरांत आनी एक तारीख येतली 26 जानेवारी बी. म्हाका हें दिसता न्हू, देर आर 2 ways in this. One, the ailing health of our chief minister Manohar Parrikar. He has to take a decision very firmly by himself. He has to touch his heart, conscience. तो एक मनीस आहा, he believes in ethics and principles of politics. This is one of it. बेगीन जावपाक. No, There are let us- 9 महिने झाले. We are not pushing him. 9 महिने झाले. I have as आमचे 14 मातशे आमदार बेगीन आहा, we जमले. have not pushed him. तो But तुमका his ethics and 15 principles, तारीख दिता. You are saying बेगीन his जावपाक. ethics call. He should and take a call. principles 9 महिने of झाले. politics. हांव- Senior most leader of this house who has done lot of things for Goa. No, agreed. पणजेचो Agreed. आत्तम ब्रिजाचे पावतले खबर आहा म्हाका. ना ना तेणे Now you go on to bridge. We are I not know this. denying. हय. तेणे काम I केल्लें know. आहा. We are गोंया not खातीर denying. काम केल्लें आहा. We are not denying. तेणे गोंया खातीर काम केल्लें आहा. 1 वर्ष 5 वर्सांचे 1 वर्ष हे गोंयकारांचे काबार जाल्ले बघे, आसा. हांव इतल्याचेर Without थांबता. development. ना, हांव इतल्याचेर थांबता, मायकल बाब. No, मायकल बाब, let me finish in my 1 time is second. over. No, let me Quickly, finish in 1 15 second. seconds. That he will definitely touch his conscience and do what is good for Goa. हांव इतल्याचेर And थांबता. he will either give charge or he Okay. will leave. म्हणजे जायना जाल्यार तो सुटतो. ओके, हांव इतल्याचेर इतलें थांबता. म्हाका म्हाका गॅरंटी दिसता- आहा तेजेर म्हाका कित्याक दिसता- आय हॅव फॉलोड हिम फॉर म्हाका many दिसता let's हांव hope. इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराची हीच अपेक्षा आसतली की प्रत्येक राजकारण्यान मातसो तरी कॉन्शियन्स दाखोवचो आनी गोंयकारांची सगळी ओबरू व्हरून दिल्लीच्या दाराक दवरची न्ही. जे प्रश्न दिल्ली व्हरपा जाय ते व्हरचे. जे प्रश्न गोंयाक आमच्या लिडरशिपीन एसर्ट करून गोंयाकच सोडोवपा जाय ते गोंयाकच सोडोवचे. कारण म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक आनी गोंयकारांच्या प्रत्येक लिडराक इतली तरी अक्कल डेफिनेटली आसा ती दाखोवची. दिल्लीची मिंदी जावची न्ही इतलेंच मागतान थांबता. आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अलॉट पवित्र. नमस्कार.